बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 25 नव्या वळींत देवाचे उतर आमकां सांगता. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया हो आमचो देव, तो आमची सडवण करतलो म्हणून आमी ताचेर विश्वास दवरलो. होच तो सर्वेस्पर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश बरी जावया. आमच्या सोम्यान आमची सडवण केल्या त्या देखून आमी उल्हासीत जावया म्हणटा देवाचें उतर. बस उल्हासीत काळजांनी सम्याक अर्सिया वाखाणया. आमचे जिविताक आमी समर्पण दिवया. गावन गीत, ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमान करता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 13 पान संको 20 आनी 6 पेज 26 A13. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेसू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडोन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. ये पवित्रत्या तू सर्गीच्या सरपडोन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. कितें वर्ते भाग सोम्यान आमकां फोव केलां तें ताच्या पवित्र हजरपणांत रावून ताची स्तुती गावन ताका अर्गां होगळाप दिवचें. किर्तनगार आमकां उडासा काडटा. सर्व काळ सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. किर्तन 30 आनी 4 पयल्या वळींत आमी तें वाचता. सर्व काळ सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडार आसतली. आमच्या सोम्यान आमकां कितल्या वर्त्या मोपान ताच्या मोगांत, ताच्या विश्वासीपणांत ताची खाकुलत आमचे दाखोवन चलून वेला ते आमी
हर एक पटी उडास करूंक फावो ताच्या हजारपणाक आमी येता आसतना ताणें आमच्या जिवितान केल्ली ती अजापां विस्मितां विचित्रां कितली जावन आसा ती आमी मेजूंक शकना. कितल्या अनवरांतले अपायांतले ताणें आमकां राखून व्हेलां. आमचेर कितली पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार कश्ट आयिल्ल्या वेळार विविध तरांच्या संकश्टाक आमी वळख जाल्ल्या वेळार आमच्या सौम्यान आमकां आमचो हात धन चलोवन व्हेला. आमचो सर वावरू ताच्या आशिर्वादांनी भरोवन ताणें सुफळ केला. बऱ्यांतली बरी मोगाची मनशां ताणें आमच्या कुटुंबांनी ताणें आमकां फाव केल्यात. कितले बऱ्यो संगती ताणें आमकां दिसपडत दिल्यात. मोतीक समाधान कुडीक बरी भलायकी दिवन ताणें आमकां राखला सांबाळला. मोगान ताणें आमकां पोसलां आमची जतन घेतल्या. हे सर ह्या वेळार आमी उडास करया आनी आमच्या सौम्याक आमी अर्गां दिवन ताची स्तुती गावन ताका वाखाणया गावन गीत अर्गां होगळाप तुका दिता. धन्या देवाक हांव हरसिता कृत्या सभार्थी घावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती हांव गायता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B58 5 7 पेज नंबर 66 हिम नंबर B58. अर्गा होगळाप तुका दिता धन्या देवाक हांव हसीता कृत्या सभार्थी गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्गा होगळाप तुका दिता धन्या देवाक हांव हरसिता कृत्या सभार्थी हांव वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. सौम्या तुवें आमकां मनीस जावन रचयल्या पासून तुज्या सारकेचे निसरपाची जावन तुवें आमकां रचयल्या पासून तुज्या वर्त्या जन्मायेन आमकां बरयल्या पासून कृपेन तुज्या नेटयल्या पासून विविध अनवारांतले आमकां राखून सांबाळ व्हेल्ल्या पासून आमची जतन करची आमकां वडिलां दिल्ल्या पासून सौम्या तुका आमी वाखाणता तुका आमी हरसिता तुका आमी वंदिता. आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलाय क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय. आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलाय क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय. देणी साबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. देणी साबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. अर्गा होगळाप तुका दिता धन्या देवाक हांव हरसिता कृत्या सभार्थी गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. आमकां क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिल्ल्या पासून भवार्थाचे वर्तेन देणे आमकां तुवें दिल्ल्या पासून पवित्र सभेचे सांदे तुवें आमकां केल्ल्या पासून क्रिस्ती शिक्षणांत आमकां तरबेत केल्ल्या पासून लौकीक शिक्षण दिवन आमकां बुदवंत तुवें केल्ल्या पासून सर आमच्या मोगाच्या वर्ती बेसावां तुवें दिल्ल्या पासून सौम्या तुका आमी वाखाणता तुका आमी वंदिता. निरंतरी तुजी महिमा आमी गाता. उदक सेवक वारे तुवें दिलाय दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केलाय. पियोंक उदक सेवक वारे तुवें दिलाय दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केलाय. अनवरांतले सदांच राखून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेतलाय. विघ्न अनवरांनी सदांच राखून वेलाय
आमका मोगान तुझेच करून घेतलाय अर्गान बाप तुका देता धनिया देवाक हांव हरसिता प्रत्यास भारती हांव वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गा होगळा तुका देता धनिया देवाक हांव वर्सिता प्रत्यास भारती हांव वर्णिता त्रिएक देवाक तुझी स्तुती गायता हालेलुया 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 आमच्यामध्ये आज विशेष जावं जल्मा दिवस आचरण करच्या काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आमी आज अर्गां दिवया आज हांगासर आमकां प्रत्येक जण अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा जल्मा दिसा संदर्भार सोनल क्रास्ता नवी मुंबई सोनिया पिंटो कारकळ 65 वर्सांचो जल्मा दिवस मॅक्झिम कुटिन्ना 77 वर्सां जल्मा दिवस लीना मचादो तशेंच काजराचो वार्षिक दीस आज संभ्रमतात 1.5 वर्साच्या काजार जिविता पासून अर्गां दितात डोनाल्ड आनी सेवरीन लोबो मल्लिकट्टे 31 वर्सां जल्मा काजार जिविता पासून आज अर्गां दितात रिचर्ड आनी सुनीता पिंटो केलराय 25 वर्सां कुटुंबा जिविता पासून आज अर्गां पटयतात विक्टर आनी मेरी फेर्नांडीस वसई महाराष्ट्रा ह्या आमच्या भाव भयणीकायच्या दिसाचे सुभाशय पटयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज सांजेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी प्रत्येक जण मागता सबारांनी आमकां अर्गां दिवंक सांगला तांच्या जिवितांत देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पासत सर बेसांव पासत आज प्रत्येक जण अर्गां दितात कारकळ तावनू सॅन्ड्रा पिंटो बोळकुंजे तावनू लॉरेन्स पिंटो तशेंच अर्गां दिता मिशेल आनी मेलिसा देवान केल्या सर बरेपणा पासत रिटा डिकुन्ना ताच्या जिवितांत देवान दिल्ल्या कृपे देण्या पासत अर्गां दिता ताचे सगळे आमच्याय जिवितांत देवान आमकां वर्ती बेसांवां दिल्यांत कृपे देण्यान आमकां ताणें नेटयलां त्या पासत आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता सांजोच्या वंदेलांत अवस्वर 5 तिसाव्या वळींत तो म्हणटा म्हजेस्तकी हांव कांयच करूंक शकना बापान म्हाका सांगल्या बरी हांव नीत करता म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासता म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटा म्हजीच खुशी हांव करिनासता सोदिनासता म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटा जेजून सांगली उतरां आमी उडास करचें जाल्यार तो आनी म्हणटा म्हज्या बापाची खुशी करचेंच जावन आसा म्हजें खाण आनी पिवण सदांच देवाची बापाची खुशी करूंक जेजू अत्रेगान आसलो आनी केदाळा तोच अत्रेग आमचो आसा मोगाच्या भाव भयणीनो तवळ हर एक संगती आमच्या जिवितांत देवान बऱ्याक पडाशें करचें तें आमी सत समजून घेता कसलीय परिस्थिती आमच्या जिविताची जावं त्या परिस्थितीन देव म्हजे सांगात आसा आनी तोच म्हाका सोलोवन व्हरता तो म्हाका केदींच सांडिना आनी सोडिना म्हणलें सत वळखून घेवन आमच्या जिवीत आमी ताका समर्पण दिता तर आज आमच्या काळजांत कितें सकयल अत्रेग आसात आमच्या काळजांत कितें सकयल मागणी आसात ते सकयल सोम्याच्या पांय तळे आमी भेटोवन दिवया जाणें आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमकां आमी बसयल्ले आसात तांचो आमी प्रत्येक जावन ह्या वेळी उडास करया सबार जण आमच्या मदें विविध तरांच्या पिडे शिडेन कश्टोन आसात दुकान आसात आस्पत्रेंत ICUंत आसात विविध तरांचे भोव कश्टाचे ट्रिटमेंट घेवन आसात डॉक्टरांनी बरवोसो दिनात आसले पिडेंत आसात ते आमच्या सर भाव भयणी पासत ह्या वेळी आमी मागया आज सर कुटुंबा पासत आमकां मागोवंक सांगला बेंगलोर तावन वसंत आनी
मरिटा फर्नांडीस आनी कुटाम तशेंच ब्रह्मावार्तावन लोन वेगीन्स फौज पावी जावच्या पासत आज मागणे जाता प्रमिला अल्मेडा बरी भलायकी मेळचे पासत आल्बन लेविस रिटा डिकुन्ना तशेंच कुलशेखर तावन कुटुंबाच्या त्या पासत आज मागणे सारला विल्फ्रेड डिसोजा आनी आयरीन डिसोजा हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत जी आमची काज जत्रेक आसा ते सवा आसात आमचे गरजो आसात तेय सोम्या मुखार ह्या वेळी आमी दवरया आनी सोम्याक आमी उलो मारून सांगया नन्न चित्त वल्ला निन्न चित्त देवा नानेनु अल्ला नी नाते येल्ला तूं सर्व जावन आसाय हांव कितेंच न्हय सोम्या म्हणून सोम्याक आमी उलो मारया ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೇ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ म्हजी खुशी न्ही बघा तुझी खुशी जावं म्हणून सोम्या लागीं आमी आज मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत अंतरलेला सर आमच्या मोगाच्या की सोम्या समोर आमी ह्या वेळी दवरया कुटुंबांत आमच्या अंतरल्या सर आमच्या मोगाच्या बसत आमी आज मागया आज प्रत्येक जावन आमी मागता देवा दिन ॲलन अनुराज वर्गीस देरेबाईल रिचर्ड फर्नांडीस मिरारोडू नेल्सन मैक्सिम लोबो सिस्टर लवीना SJD अलेक्स सिक्वेरा वामंजुरू जोसेफनी डेल्फिन लोबो वामंजुरू जॉन फ्रांसिस डिसोजा आणि कार्मिन डिसोजा अग्रार बेनेडिक्टा डिसोजा आणि फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा सोफिया आणि कार्मिन पिरेरा कारकळा मार्सेलिन आणि डेविड रेगो कारकळा जोसेफ डिसोजा नजार मेरी वाज आणि अलिस रोजारियो मार्सेल पिंटो आणि बर्नर्ड डिसोजा सुरतकल लेडविन फर्नांडीस मुल्की एंटनी आणि कार्मिन कोरिया मुल्की बेंजामिन आणि मेरी फर्नांडीस मुल्की लीना डिसोजा अलिस आणि डेविड तावरो मौरिस जॉन रॉड्रिगस अल्बर्ट रॉड्रिगस वामंजुरू जुवाना डिसोजा वामंजुरू मर्सिन कोरिया कामिल कोरिया वालेंशिया विक्टर डिसोजा वालेंशिया स्टॅनिस्लाउस आणि मॅग्दलिन लोबो मणिपाल रेजिना आणि अँटनी कार्डोजा मणिपाल जोसेफ टेलिस बोनावेंचर आणि मेरी पिरेरा वामंजुरू पीटर आणि सेसिलिया मेनेजेस सेलिन डिकॉस्टा बेन्ना डि सिल्वा विन्सेंट पिरेरा आर्चिबाल्ड डिसोजा Bastião de Souza, Jacob
आणि एलिझा पिंटो, मार्सेलिन मोंतेरो, सिरिल डिसोजा, क्रिस्टिन मोंतेरो, दोजिक मोंतेरो, पीटर मॅक्वान, मोनिका मॅक्वान, फ्रांसिस पिंटो, जुडिथ मेबल पिंटो, फ्रांसिस डिक्रूजो, अपोलिना डिक्रूज, एंटनी पेराओ, शांती पिरेरा, मार्सेलिन मोंतेरो 9 वर्षाचो उडास काटिपळतावनु, पिरेरा फ्लोरा पिरेरा, सिसिलिया पिरेरा ब्रह्मावार, पियादाद पिंटो, लॉरेन्स मस्करेनस, रोनाल्ड डिसोजा, क्लिफर्ड लसरादो आणि एंटनी लसरादो बिजय, रोजारियो तावरो आणि मार्गरेट तावरो कटील, फिलिप फर्नांडिस, रेशल विल्मा लोबो, मिसेस स्टेला मोरस, बाबा जास, लॉरेंस कार्डोजा, वलेरियन मैक्सिम डिसोजा, मिस्टर एंटनी आणि ब्रिजिट डिसोजा, टाइटस फराइस, स्टेला मोरस, मौरिस ब्रॅक्स, डेविड लोबो आणि बेनेडिक्ट लोबो मुलकी, तशेंच पुलगत्यात्म्या सोय आज उडास कडून आमकां मागोवंक सांगलेले आसा. सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट, तशेंच आज मागोवंक सांगलेले आसा लीना आणि पीटर पिरेरा, रूपा तावरो बचपे, मेल्विन मेंडोन्सा पेरमुदे आणि फ्लेवी कोरिया मुलकी ह्या आमच्या सर भाव भयणींक सोम्या समोर आजम भेटयत आसतना सोम्या लागीं मागया ह्या संवसारी जिवितांत आमी आमचे पयन मुंद आसून व्हरता आसतना सोम्या तूं आमचे संगात आसाय आनी तूं आमकां सर वायटांत विघ्नांत निवारून सांबाळ व्हरताय म्हणलें सत वळखून घेवन सोम्याक आमचें जिवीत आमी भेटया. ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವ, ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವ. ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವ, ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವ, ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವ, ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ. सभाजनांनी त्यांच्या कुटुंबांतल्या सरमोगाच्यांक आज सम्याक समर्पण दिवन तांचे बसत मागोवंक सांगला. तांचो आमी परत उडास करता. कुटुंबान संध्या बसत मागोवंक सांगलेले आसा डोरीन पिंटो, अंजेलिन कोन्सेसाव, दोरोती तावरो, रूपा तावरो बचपे, आयरीन पिरेरा, विल्मा फर्नांडीस, फ्लेवी कोरिया, जुलियन मतायस, फ्रँको आणि मेलिटा मेनेझेस, प्रिया मरीना फर्नांडीस, मेल्विन मेंडोन्सा, एलिझाबेथ सिक्वेरा, लविना आणि पीटर पिरेरा, प्रेसिल्ला कस्टलिनो, मेटिल्डा डिसोजा, मोनिका डिसोजा, तशेंच ब्रगांजा फॅमिली तोटाम तावनू,
रुडॉल्फ आणि फ्लेविया डिसिल्वा, सेलेस्टिन आणि नॅझरेथ मॅक्वान मुंबई, प्रेसिल्ला डिसोजा, लीना मस्करेनस, जोसी ताउरो कटील, गीता ताउरो सिद्धाकट्टे, सुशांत स्टीव मॉरस, इग्नेशियस मेनेझिस, लविना डिसोजा, मॅक्सिमानी हिल्डा कुटिन्ना, सुहान स्टीव मॉरस, सियान स्मिथ मॉरस, जॉन ब्रॅक्स, वेन्ना ब्रॅक्स, अनिता केविन डिसोजा हांचे सगळे आमच्या सर कुटुंबा समुदायास कडून आमी सोम्या समोर दवरया आनी परत सोम्या लागीं आमी मागया. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವ, ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವ, ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವ, ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ಸಮಯ ತುಜಿ ಖುಷಿ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ. प्रार्थुया. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टा मरणासोने पुन्हा जिवंतपणासो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. तुवें आमकां केल्ले सर उपकार आठोवन तुजी स्तुती करूंक आनी तुज्या योजना प्रमाणे तुज्या कुशे प्रमाणे आमच्या जिविताची मेटां काडूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. तूं जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. समयाचे आशीर्वाद आता आमी स्वीकार करूया. म्हजें नांव विरा लोबो. हांव मुंबयतावन आयल्या. 2014 हांव मस्त कश्ट आयले म्हज्या घरांत. म्हजो घोव सरलो. म्हजें काजारी जिवनांत फाटी आयिल्लें. इस्कालांत म्हाका प्रिंसिपलाचें पोस्ट मेळ्ळ्या उपरांत म्हजे खास फ्रेंड म्हाका इतले कश्ट दिले, मस्त कश्ट. तांणी एका वॉचमॅनाक ब्लेम करन म्हाका जेला म्हणसर पावयलें. पूण हांवें धैर्य सोडूना. त्या दिसा आमकां जेला वचोंक आसलें कित्याक ताणें एका भुरग्याक मॉलेस्ट केलें म्हणून. पूण म्हाका प्रिंसिपल म्हणून म्हाका जेला वचत. हांवें जेलाचें तोंड केद्दाळां म्हज्या लायफांत पळोवन नासलें. पूण हांव त्या दीस हांवें कोंत 3 वरां घट्ट धरल्यान म्हळें देवा तुवें म्हाका हांगा हाडलां. तो निरपराधी, ताणें सूख करूं ना. हे वट्टारे हांव त्या कदेलार बसल्या म्हणून हे म्हाका तांणी दुखोवंक म्हणून म्हाका फसोवंक म्हणून हें केल्लें. देखून तूं म्हाका सुटका दी. ह्या भुरग्याक निरपराध्या वॉचमॅनाक तूं भायर ताका त्या पुलिसान मारलो. म्हज्या कानांत येता कित्याक म्हाका तें सोसूंक जायना. आनी मागीर 5 जाताना ती केस फाटी काडली ते पेरंटांनी आनी ताका निरपराधी म्हणून सोडलें. ती एक साक्स आसा. नेक्स्ट हांगा येवंक म्हाका
केदाळे आशा येतली हांव ऑनलायन मागणें पळयतां पूण म्हज्या ड्युटी वरवीं म्हाका हांगा येवंक साद जाल्लें ना पूण पोर हांव मार्चांत रिटायर जाल्या उपरांत म्हजें इल्लें रीण आहलें विच म्हाका फारीक करूंक आहलें PFचे पयशे येवनात आनी हांवें इतलेंच म्हळें देवाक देवा तुज्या मंदिराक म्हाका वचूंक आसा पण म्हाका गुतू ना केदाळा कित्याक मॅनेजमेंटाचें 21 सप्टेंबराक ताचें तें सिग्नेटरी ऑथॉरिटी काबार जाता आनी रिन्यू करूंक टायम लागता देखून जर हांवें तुज्या रिट्रीटेक येयचें जाल्यार ते पयशे म्हाका तूं म्हज्या बँक अकावंटाक येवं दी आनी हांवें म्हजी नणंद ती म्हजें घर गांवांत ना आय डोंट हॅव अ हावज इन मँगलोर पूण म्हजी धाकटी नणंद इनेट डिसोजा तिचो घोव नोएल डिसोजा ताचीं भुरगीं तांच्या घरा हांवें रावचें तांणी म्हाका इतल्या वर्सां जावन म्हजे घोव सरल्या उपरांत तांच्या घरा हांवें वस्ती करची देखून हांव तांकां देवाक दाराळ आशिर्वादां मागतां तांचेर कित्याक कोणी रावोंक दिनात पूण हांव कितले दीस जाय तितले दीस रावयेत तांगेर देखून ताणें ती बॉम्बे येयल्या वेळार म्हणा लागली हांवें सांगलें म्हाका रिट्रीटेक वचूंक गुत्तू ना केदाळा पूण म्हाका वचाचें ह्या कोंकणी रिट्रीटेक म्हळें तर केदाळा येताय हांवें सांगलें 15 आतांत बाईसर आमच्या सांगाता बाईसर तशें 5 सप्टेंबराक आयली हांव आनी म्हजी नीस ताची दूख रिट्रीटेक येवच्या रावल्ल्या पूण ताच्या डॅडीक डेंगू जावन ताका एडमीट करचें पडलें आनी बिरमोत ताका येवंक जावना ते म्हणाले आंटी दिस टायम यू गो नेक्स्ट टायम आय वील कम हांवें सांगलें आनी आय नो दॅट यू वील कम 10 वर्सां जालीं ताका भुरगीं नात बट गॉड वील ब्लेस हर दॅट इज माय फेथ तशें हांव हांगा पावच्या पयलें एका दिसा पयलें पयशे म्हज्या अकावंटाक आयले आनी आय कूड डू माय रिट्रीट सो ब्युटिफुली द वे द फादर्स ऑल द फादर्स एक्सप्लेन तांणी एक्सप्लेन केल्ल्या प्रमाणे देवाचे तराळ आशिर्वादां म्हजे दुवेर आनी म्हजे दुवेचें काजार जालें 4 डिसेंबरान सेकंड मॅरेज गॉड अ लवली सन इन लॉ बारी बरो भुरगो पूण देवान तांचे आनीकय मुखली जिनी बऱ्या तऱ्यान एक घोव बायलां कोटाम हांवें कशें बांदून हाडलें तशें ताणें बांदल्यार इतलेंच म्हजी आशा सो आय वॉन्ट टू थँक ऑल द फादर्स आय वॉन्ट टू थँक गॉड फॉर दीस ब्युटिफूल जर्नी द कस्ट पळोवन म्हाका संवसार नाका आय वॉन्ट टू कमीट सुसायड एक्चुली म्हाका कश्ट दिल्ल्यार आय डोंट नो हाव टू एक्सप्लेन पूण देवान म्हाका राखलें आनी म्हाका सांबाळलें आनी आज हांव हांगा उबी आसा साक्स दिवंक God be praised for his love and mercy. Year 46, page 37. सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायला देवीक तुझ्या बळान सौम्य जिवीत तुला बैता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो एक इंग्लीश फामाद बरयणार सांगता आवर ग्रेटेस्ट नीड इज नॉट टू गेन मोर नॉलेज बट टू पुट इन टू प्रॅक्टीस वॉट वी ऑलरेडी नो. आमची भोवरती गरज जिविताची चड आनी चड जानवाय जोडची न्हय म्हणटा तो पूण ताच्या वर्त्या मोपान कितें आमी जानवाय जोडिल्ली आसा ती आमच्या जिवितांत आमी उपयोग करची ती जियोवची. ह्याच विशयांत आज
दोन्ही वाचपां आमकां सांगतात मोग आमच्या जिविताचो जे बुन्याद जावन आसा जंय मोग आसा थंयसर सक्कळ नियमशास्त्र उपादेश आमी पाळटा. जर मोग ना तर कितले उपादेश नियम पाळल्यार ताका कसलोच अर्थ ना. मोग निस्वार्थी मोग, खरो मोग, त्याग, सॅक्रिफीस आमचे जिवीत सार्थक करता. कित्याक ते सर उपादेश नियम आमकां पाळूंक कारण जाता. तर आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग करता आसतना मोगाचेर, खऱ्या मोगाचेर, सौम्याच्या मोगाचेर आमच्या जिविताची बुन्याद घालून सौम्याच्या मेठांनी आमी दिसपरते सोमकोंक आज प्रत्येक जावन सौम्याचो आदार मागया. पदकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या कनवळ्या बापा, आमचे वयली सगळी विघ्नां तूं पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसले चड कळ नासतना खुशाल मनान तुजी साकरी करूंक आनी तुज्या मोगांत आमच्या जिविताचे बुन्याद आमी घट दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया हो उपकार आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो. ह्या एका रिणा भायर कोणाच्या कसल्याय रिणान तुमी रावा नाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा. प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारी नाका, चोरी नाका, पेल्यांच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. ह्या एक आदेशान ते समेस्त आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना, देखून माया मोगांत आनी नियमशास्त्राची संपूर्णता. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. श्लोक. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. सर्वेस्पराक भिवून चलता तो, ताच्या आज्ञात आनी उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारांत बळवंत जातली, नितीवंतांची पिळगी सुबामपणी बळटली. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. नितीवंतांक काळोखान उजवाड मेळटा. देव ताका मोवाळ, दयाळ आनी विश्वासी जावन आसा. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. उदार हातान दुर्बळ्यांक तो दिता. ताचे बरेपण सदांकाळ उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता.
क्रिस्ताच्या नांवा पासो तुमी आत्मान मोक्षात जाल्यार तुमी खरीच भागी, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती करन आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो, तुमच्या सोवे असो. सालुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुमका येसुमिया. एक दीस लोकांचे व्हड समे जेजूच्या फाटल्यान वेताले. तो वळ फाटीं घुंवोन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायले भुरग्यांक, बाबा भयणीक आनी आपणाकच पाट करिना तो तर तांच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वावोवन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार ते अखेर करूंक आपणा लागीं आस्पाद आसा की ना हें समजूंक पयलेंच बसोन गरज आसलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही. नंतर बुन्याद घाल्या उपरांत काम अखेर करूंक ताका तांक ना जाय जाल्यार पळयतले सक्कर ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले. अथवा कोणी राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000चे फौज हाडून येतल्याक आपणाच्यान मुखार रावोंक जाता की ना ते पयलेंच बसोन आलोचन करिना जायत. ना तर जालें शत्रू राय पयस आसतनाच हो राय दूत धाडन ताचे लागीं राज्याची शर्तां विचारना जायत. तेच परी तुमच्या मदल्या कोणीय आपल्या लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेल्या खरीत म्हजो शीस जावंक नजो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो भावार्थांचो. क्रिस्तादय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, ते एक जण बायबल स्कॉलर एक फावटी तांकां खंयचे ट्रान्सलेशन बायबलाचें चड प्रसादाचें म्हूण एकामेका लागीं उलोवन आसतना सांगा लागले. एकलो म्हणालो, म्हाका न्यू अमेरिकन वर्शन बायबल चड पसंदाचें जावन आसा कित्याक तें क्लियर आसा आनी समजूंक इल्लें सुलभ आसा म्हणालो. दुसरो म्हणा लागलो, आय लायक जेरुझलेम बायबल. जेरुझलेम बायबल म्हाका बरो लागता कित्याक तोय इल्लेशें क्लॅरिटी आसा आनी एक खावन रुपार तें आसा, पोएटीक स्टायल आसा आनी मागोवंक त्या बायबला मुखांतर इल्लें सलीस जाता म्हणालो तो. तिसरो हे दोगांचे सांगिल्लें आयकलो आनी तिसरें म्हणालो, म्हाका म्हज्या आवयचें ट्रान्सलेशन चड बरें जाता. I like my mother's translation best of all the translation. ताका विचारलें कित्याक तूं म्हणटाय की म्हणून. ताका तो म्हणालो, she translated the Bible into action which makes it easier to apply to daily life. तिच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकाचें उतर तिच्या जिणेंत तें जीवन आसचें म्हाका पळयत आसतना तिची देख घेवन देवाचें उतर म्हाकाय पाळूंक त्या उतरा प्रमाणे जियो म्हाका एक वर्तें प्रेरण जावन आसा. म्हज्या बाबनीनो, आज जेजू आमकां तें सांगता, कोणी म्हजो शीस जावंक आशेता तर तो आपणाचें आसलें सक्कड त्याग करूं आनी म्हजो पाटलाव करूं. जर जेजूक आमी पयलें स्थान आमच्या जिवितांत दिवंक तयार ना तर ताचो पाटलाव करूंक आमी योग जायना. आनी हें वर्तें आपोवणें सोम्यान आमकां दिल्लें जावन आसा. ह्या पोवणे आमी आमच्या दिसपरत्या जिवितांत स्विकार करूंक आसा. ताका लागून म्हणटा, जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजो पाटलाव करिना तो आपलो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही म्हणून. एका बरयणाऱ्याची बुवापुरबायची उतरां अशीं आसात. तो म्हणटा, लॉर्ड हेल्प अस रियलायज दॅट द कॉस्ट ऑफ बीइंग ए डिसायपल इज बिग, but the cost of not being one is bigger still.
वय जेजूचो पाटलाव करचे म्हणटाना सभार त्याग सॅक्रिफिसाची गरज आसा. पूण जर आमी जेजूचो पाटलाव करिना तर आमच्या जिवितांत ताच्या वर्त्या मापान आमी नश्ट अनुभव करता. हे सत आमी जाणा जावन दिसपडते जियोंक देव आमकां कृपा दी म्हणून तो मागता. तेंच मागणे आज आमचे जावं दी. C32, page 108. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान समिया, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धनिया. अत्रेग मासो आवाज भेटून दिता, सवस म्हजे तुका मोगान समर्पिता. गे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका तुझ्या भुरग्यांनी तुका बेरपुच्यो. म्हज्या भावा भयणीनो, आज आमी भेटोवनशे बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवीदार बापाक मानतात असले जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयताव. ही आमची भेटोवणी प्रसन्न जावन मानून घे आणि आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागताव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. महेश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आणि ससनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्व तेई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपले जिवीत जेजूक भेटयले. तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कोण तुवें रचलय, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाखणटा. थारान मेळिल्ली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाचता. तुज्या सांता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूता संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दरबारासो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. देवा आमच्या बापा, तुबो पवित्र आमचे ते तुबो मोगाळ.
तुका आमी हांगासर बठयलेल्या ह्या उंड्याचेर आनी दाखा वायनाचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड म्हूण आमी तुजे लागीं मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कस्टमरान सोंसच्या आदल्या दिसा जेजून आमकां आपलो व्हड मोग दाखयलो. आपल्या शिसां बराबर जेवण करतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचलो, ताणें उंडो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातच ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली, तिचेर आशिर्वाद घालो, तुका दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso घुट पर गटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्या येतलो. ह्या खातीर भोव मोगाळ बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनः जिवंतपणाचो आमी उडास करताव. तो संवसाराचो सोडवणदार आमचें बलिदान जावन आमकां तुजे शिवरूंक ताणें आपणाक आमच्या हातांनी घालो. सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचे मागणे आयक. ह्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा सुमेस्तांक तुजो मोगाचो आत्मो दी. ह्या आत्म्याच्या देण्यानी तुज्या पवित्र सभेंत अदीक अदीक एकवटान आमी जियेशें कर. लियांव सौदेव आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा बराबर, सगळ्या आमच्या हेरा गोवळ्या संगाती आनी तुज्या परजे पासत वावुरता आसता सगळ्यां बराबर तुज्या पवित्र सभेंत आमकां एकठांय कर. आमी मोग करता तांकां विसरूं नाका आनी आमी फावो तितलो मोग करिना तांचोय उडास कर. शांतीन मरोन गेल्या तांची दया कर. माया मोगान तांकां तुज्या गोपान घे. सर्वेस्परा तुजे लागीं आमी मागताव. मागीर हांव मोरये देवाचे आनी आमचे माये बराबर भगवन जुजे दिसो निश्कळंक पती बराबर स सांता भक्तां संगाती भगवन आनर जॉन्सन जुजे फ्रेनाडा बिर्सनाचे सर मारतीर ह्या सर भक्तां बराबर एक दीस तुजेशी आमकां सगळ्यांक एकठांय कर. तुज्या राजांत सदांकाळ तुज्या मोगाची परब संभ्रमूंक आमकां तूं फावो कर. थंय जेजूचो मोग केला ती सगळीं थांबन आसतना तुज्या मनाक गीत गायतलीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर आमची सर मागणी आमच्या काळजाच्या त्रेक सर्गींच्या बापा समोर दवरया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली आनी प्रत्येक जावन कितें आमकां खरेपणी तुज्या पुता जेजूचो पाटलाव करूंक अडकळ हाडटा त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें,
आनी हांगाच जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर आनी खरे परी तुजो फाटलाव करूंक आमकां शत्रुगाचे दिश्ट घाले तुजे कुशे परपणे आमकां समेस्ता शांती समाधान दिनेकोटा संभाळ जोजी येता रजू सरिता इससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठवूया क्रिस्त शांती तुमकां देवाचे ईश्वरीय संसाराचे पाप करतले आमचे काकुत देवाचे ईश्वरीय संसाराचे पाप करतले आमचे काकुत देवाचे ईश्वरीय संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू ख्रिस्त तुजी कूड अंतर्गत आमी सेवकता आमचे ते जप्ती आनी ख्यास्तारी नासाव पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक आनी मोतीक भलायकी आनी वखासाव पळय आमचो सोबे जेजू ख्रिस्त आमचे पासून खुसार मरून आमकां जिवीत दिल्लो ताचो पाटलाव करूंक आमकां आपयलेलो ही देवाची शळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शळीत एकवटार आमचे आमी सुभागी सोम्या तुमचे म्हाका फोवना दूतान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन आमेन D29 उंडो मरतना शिसानी सोम्या जेजूची वळख धरली प्रार्थुया कनवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां अंधदोशी केला देखून तुका आमी दिन वाचतां ह्या जेवणा वरवीं आमकां फोव जालां ते सर्गींचें बळ खऱ्या मनान साकरीन आमचे भितर बाळच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो सर्पद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार देवी गायना बकांत E29 पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला जेजूचो पाटलाव करूंक हांवें निर्धार केला पाटकसो ना संसार पाटल्यान म्हज्या कुरीस मुखल्यान म्हज्या संसार पाटल्यान म्हज्या कुरीस मुखल्यान म्हज्या संसार पाटल्यान म्हज्या कुरीस मुखल्यान म्हज्या पाटकसो ना पाटकसो ना पाटकसो ना पाटकसो ना मोगाळ पुत्रा सवे अंकुवार मरी आशीर्वाद
क्रिस्ताची कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.